home, I want my own home sweet home. I don't want your home, I want my own home sweet home. हॅलो अँड वेलकम टू यू ऑल. आयज आमचो एक खास कार्यावळ आसा आनी इट्स अ व्हेरी प्राऊड मुवमेंट आमच्या गोंयकारां खातीर. आनी एक टायम आशिल्लो इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री जेन्ना श्वास फिल्म आयलें ताच्या नंतर खुबशी बरे आविश्कार, बरे फिल्मां, बरे कंटेंट आमकां पळोवपाक मेळटालो मराठी इंडस्ट्रीन. आनी आयज मराठी इंडस्ट्रींतली पायरी जर पळयत जाल्यार खूब वयर आसा. बट कोंकणी जेन्ना फिल्म्स आमी म्हणटा तेन्ना जायत्या लोकांचो आसा की बाबा बरी पिक्चर आमकां पळोवंक मेळना अशें काय आमचे समज आशिल्ले. बट येस, हो समज आयच्यान म्हाका दिसता की ह्या विकाच्यान ह्या आठवड्याच्यान पयस जातलो, कारण एक बरें फिल्म ह्या विकाक रिलीज जाता, दॅट्स होम स्वीट होम. आनी ह्या फिल्मा बद्दल चड गजाली करपा खातीर ह्या फिल्माचे स्टार कास्ट एंड डिरेक्टर, येस फ्रेंड, स्टार कास्ट आनी डिरेक्टर्स आमच्या वांगडा आसा. सगळ्यान पयलीं तांची वळख करून दिता. आमच्या वांगडा आसा आमचे कोंकणी रंगमाचे वयले एक महान कलाकार जांची कॉमेडी सगळ्यांनी पळयला. कासुलो नाटकांतल्यान तर तांच्यांनी इतलो बोवाळ घातिल्लो आमच्या गोंयान की बाबा सगळे जाण ताजी नाटकां आपापल्या गांवांत पळोवपाक सोदतले. राजदीप नायक आमच्या वांगडा आसा. राजदीप, स्वागत आमच्या कार्यावळीन. आमच्या वांगडा आनी एक अशे कलाकार आसा जांचो टायमींग सेन्स, तांची कॉमेडी पळोवपाक आमचें गोंय सारकें आतुरतेन केन्ना येता काय म्हणून स्टेजीर वाट पळयतात जेन्ना तांची तियात्र स्टेजीचेर आसता. आमच्या वांगडा आसा जॉन डिसिल्वा सर. तांचो आमी येवकार करता. सर, येवकार आमच्या कार्यावळीन. आनी जेन्ना आमी फिल्मा बद्दल उलयता तेन्ना डायरेक्टराचो रोल भरपूर इम्पॉर्टंट आसता, कारण तोच आख्खे फिल्म म्हणजे तो रचनाकार आसता फिल्माचो. आनी आमच्या कोंकणी इंडस्ट्रीन सद्याक एक उबरतो कलाकार जाचे हे फिल्म म्हाका दिसता म्हणजे प्रमोशन जेन्ना जातालें तेन्ना पूर्ण गोंयभर गाजतालें. फिल्म तितलेंच बरें आसा, बरो रिस्पॉन्स मेळटा अजून पर्यंत तरी. त्या फिल्माचे होम स्वीट होम ह्या फिल्माचे डिरेक्टर स्वप्नील शेटकर आमच्या वांगडा आसा. स्वप्नील, नमस्कार, आमच्या शोन स्वागत तुमचें. ओके, आयची ह्यो गजाली खूब लायटर मोडाचेर आसतल्यो, पयलींच तुमकां सांगता. आनी फिल्म भरपूर बरें आसा. सिरियस टॉपीक आसा तरी ते लायटर मोडांतल्यान दाखोवपाचो तुमी प्रयत्न केला. सगळ्यान पयलीं हांव डायरेक्टराक विचारपाक सोदता, स्वप्नील, तुका की फिल्माची जी स्टोरी आसा किंवा ती थीम आसा ती कशी कितें सुचली तुका? सांगपाचें म्हटल्यार हांव रँडमली म्हाजे एक दोन फ्रेंड्सां वांगडा बशिल्लो आनी ह्या फिल्माचो आर्ट डिरेक्टर आनी म्युजीक डिरेक्टर तेय आशिल्ले म्हाज्या वांगडा. आनी आमचें डिस्कशन चालू आशिल्लें. एक तर फुडलो प्रोजेक्ट कितें करप ताजेरूय आमचें चालू आशिल्लें. 2-3 स्टोरीज आशिल्ल्यो तकलेन. प्लस एक रँडम फ्रेंड आयलो म्हाजो, विशाल प्रियोळकर म्हणून. आनी आमी बशिल्ले कडेन उलयता तो तेन्ना हें चालू आशिल्लें, एसेंब्ली. ओके, गोवा एसेंब्ली. आनी ताणें टॉपीक काडलो, स्पेशल स्टेटस आनी कितें कितें डिस्कशन चालू आसा हें तें. आनी आमच्यो रँडम खबरी वाडत गेल्यो. उलयता थंयच विशालाच्या तोंडांतल्यान एक उतर आयलें आनी त्या मोमेंटाकूच म्हाका तो कॉन्सेप्ट सुचलो की एक अशे तरेची फिल्म जावपाक शकता म्हणून, की खऱ्यांनीच आज खंय तरी प्रत्येकाक दिसपाक लागला की गोवा, गोंयकार सगळे म्हणटात, पूण कितपर्यंत उरलां ह्यो गोश्टी, किंवा सदांच गोवन्स, नॉन गोवन्स हाजे बद्दल आर्ग्युमेंट्स ह्यो त्यो गोश्टी चलत आसता. पूण ह्यो कितल्यो योग्य आसा आनी त्यो पळोवपाचो पॉयंट ऑफ व्यू प्रत्येक मनशाचो कसो आसा हाजेर कितें तरी येवपाक जाय. एट द सेम टायम आयज गोंयान जागे, आमचे स्वताचे जागे आयज आमच्याच कडेन ना जाल्यात, हाजेरूय कितें तरी येवपाक जाय. सो हे सगळे तकलेन विचार घोळपाक लागले आनी ताजोच प्रॉडक्ट म्हटलो होम स्वीट होम. ताजेर मागीर थंयच्यान काम स्टार्ट जालें. स्टोरी बरोवपाक हार्डली एक 15 days गेले इनिशियल. ती परत मागीर डेवलप करपाक इम्प्रोवायज करीत 1 म्हयन्यान सप्टेंबराचो फूल प्री प्रोडक्शनाक स्टोरेजेर गेलो. आनी अशे तरेन ती स्टोरी सुचली आनी स्टार्ट जालें. बेजिकली स्टोरी बरयतना तुमी कितले लोक आशिल्ले, म्हणजे कितल्या जाणांच्यो तकल्यो ह्या स्टोरीक लागिल्ल्यो? सुरवातीक प्लॉट जो फूल डिजायन केलो तेका तेन्ना हांव एकटोच आशिल्लो. फक्त हांव रोहना वांगडा सतीशा कडेन डिस्कस करतालो, वचून बरयतालो. ताच्या नंतर एकदां स्टोरी जेन्ना फूल रेडी जाली, एक इनिशियल रफ ड्राफ्ट जेन्ना रेडी जालो, ताच्या नंतर रामप्रसाद आडपयकर आनी साई पाणंदीकर ह्या दोगांची हांवें मदत घेतली एडिशनल डायलॉग्स आनी एडिशनल स्क्रिप्ट बरोवपा खातीर. सो तांच्या दोगांचो हातूंत हातभार लागलो. आनी जेन्ना हो फूल प्रॉडक्ट जेन्ना आमचो रेडी जालो ताच्या नंतर मागीर आर्टिस्ट राजदीप आशिल्लो, जॉन सर आशिल्लो. इनफॅक्ट ऑन सेट आमी खुबश्यो गोश्टी इम्प्रोवायज करताले की ही अशी करीत जाल्यार कशी जातली. काही सिच्युएशन्स, काही स्टोरी, ऑफकोर्स 90% गोश्टी आमी पयलीं ठरोवन दवरिल्ल्यो कश्यो जातल्यो त्यो, बट हांगा थंय आसतात बारीक सारीक इम्प्रोवायजेशन्स. बरोबर, म्हणजे एक्टर्सांकूय तुमी फ्री हँड दिले की तुमकां समजा कितें सुचता ऑन द स्पॉट जाल्यार तुमी करपाक शकता. आनी ते सुद्दां ते फिल्माच्या दायऱ्यान बसपाक जाय अशें आशिल्लें. बरोबर. म्हाका एक सांगा की आमचे गोंयचे दोन मेगा स्टार राजदीप आनी जॉन हांकां घेवपाचो निर्णय केन्ना जालो? पळय, सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार जेन्ना स्टोरी सुचिल्ली म्हाका, ह्या स्टोरीन 2च मेन कॅरेक्टर्स आसात. बाकीचे सगळे कॅरेक्टर्स येतात वतात, इन एंड आवट आसा. पण थ्रू आवट जी स्टोरी चलता ही 2 कॅरेक्टराची, राजदीप आनी जॉन. आनी जेन्ना ही स्टोरी सुचिल्ली तेन्ना म्हाका खरें सांगता, म्हणजे अशें हांवें तो मेगा स्टार सुपरस्टार त्यो कांयच गोश्टी विचार करूनाशिल्ल्यो, पूण कॅरेक्टराची जी गरज आसा पळय न्ही, ती कॅरेक्टराची गरज गोंयान तरी म्हाज्या दोळ्या मुखार आनी कोण आर्टिस्ट येनाशिल्ले त्या टायमार. हो पयलो स्टेप आशिल्लो, हो पयलो विचार आशिल्लो की हे कॅरेक्टर्स हेच 2 करपाक शकता, ताका न्याय ते दोगूच दिवपाक शकता.
ताच्या नंतर फुडलो प्रोसेस सगळो की सुपरस्टार आसा मागीर तांचो आमी फिल्मा खातीर कसो मागीर फिल्माच्या प्रमोशनाक लागून बाकीच्या गोश्टींक लागून कसो आमकां ताजो हेल्प जावपाक शकता ह्यो सगळ्यो गोश्टी सेकेंडरी आशिल्ल्यो पूण पयलीं म्हटल्यार कॅरेक्टर परफेक्टली सुटेबल आनी ताणें खऱ्यांनीच बरें परफॉर्मन्स केला लोक फिल्म पळयतले तेन्ना कळटलें इतलें बरें परफॉर्मन्स हांवें आज पर्यंत म्हाका तरी दिसता की जॉन सर आनी राजीवाची कॅमिस्ट्री लोकांक डेफिनेटली आवडटली आनी ऑन स्क्रीन तुमी फर्स्ट टायम दोगांनी वांगडा काम केल्लें आसा सो ही जोडी लोक ह्या फावट पळयतले आनी फुडें पळयत रावतले इतलो म्हाका तरी विश्वास आसा इतली बरी दोगांची काम जालां राजदीप पयलो फोन जेन्ना स्वप्निलाचो तुका आयलो की बाबा फिल्म काडटा आनी काम करपाक जाय कितें आशिल्लें मनान ना पयलो फोन म्हणच्या परस हांव ह्या फिल्मा कडेन जेन्ना निगडीत आसा न्हू एक दोन मनशांक सामके वळवळटा फिल्मा खातीर ते पळयता एक स्वप्नील शेटकार आनी दुसरो राजेश कारेकार खूब लागींच्यान पळयला फिल्मा खातीर कितेंय करपाक तयार ते पूण ह्या असल्या लोकां कडेन म्हाका कारण हांव खूब तळमळीन हांवें नाटकाची इंडस्ट्री सुरू केली जेन्ना फिल्म इंडस्ट्री करता तेन्ना म्हजे कडेन जावपाक शकना ती स्वप्निला सारको किंवा राजेश कारेकारा सारकोच करतलो आनी ह्या लोकां कडेन पयशे ना पूण ताजे कडेन इतली तळमळ ती पयशा परस कितलीशीच चड आसा सो आनी स्वप्निलाक हांव खूब पयलींच्यान वळखता म्हणजे बाकीबाब बोरकाराचें जेन्ना फिल्म केल्लें तेन्ना फर्स्ट टायम हांव स्वप्निलाक मेळ्ळो आनी त्या उपरांत स्वप्निलाचें एक हें पळयल्ली तळमळ पळयल्ली कोणें ताका आपयलो डायरेक्शनाक त्या डायरेक्शनाक एसिस्ट करपाक वचप ताणें धाकटो सुद्दां रोल आसलो तरी धांवान ताका पळयलां हांवें म्हणटकीर जेन्ना स्वप्निलान सांगलें फिल्म करुया आनी स्वप्निलान जेन्ना स्टोरी सांगली तेन्ना म्हणलें येस तूं म्हणलें फाटीं सरप ना आतां मुखार वचप तुका कितें हेल्प जाय म्हजे कडच्यान कितें पॉसिबल आसा तेणें येस आनी हें गोंयकारा खातीर आय ओपनर आनी ती स्टोरी आसा पळय ती गोंयकाराची स्टोरी गोंयकारा खातीर केल्ली गोंयच्या बऱ्या खातीर केल्ली स्टोरी म्हणटकीर जेन्ना स्टोरी सांगली आनी ती स्वप्नील आसा म्हटलं पळय तेन्ना येस हें म्हटलें हांवें फिल्म करपा जाय आनी म्हजे कडच्यान तुका कितें जाय आयज पर्यंत हो खीण पर्यंत स्वप्निलाक जाय तो हांवें सपोर्ट केला आनी हेज्या मुखार करतलो बरोबर स्वप्नील एक गोष्ट जी हांव विचारपाक सोदता की पयली कॉल म्हणजे पयली गोष्ट कोणाक म्हणजे जॉन सराक पयली कॉल केलो काय राजदीपाक पयली कॉल करून सांगले की बरोबर आसा ना ना तशें काय ना कारण म्हाका विचारपाक जाय जॉन सराक की ना जेन्ना म्हाका जॉन सराक कळ्ळें की राजदीप आसा आनी राजदीपा वांगडा तुमकां काम करपाक जाय तेन्ना तांचे पयलो विचार कितें आयिल्लो हो म्हाका तशें जर आसा जाल्यार जॉन सराक विचारपाक जाय तशें ना जाल्यार राजदीपाक विचारपाक जाय ओके फ्रँकली सांगपा म्हटल्यार एक्चुअली म्हाज्या आनी राजदीपाचें हे फिल्माचें पयलींच्यान आमचें चालूच आशिल्लें कितें तरी करया म्हणून आमचें मेळप कंटिन्युअसली चालू आशिल्लें आनी मदींच ही स्टोरी खंय तरी सुचलेली तेन्ना सो ऑफकोर्स राजदीपा कडेन हांवें पयली गोश्टी शेअर केल्ली की मेळप कंटिन्युअस चालू आशिल्लें कितें तरी करुया हय बरोबर न्ही पयले तुमचे कॅरेक्टर दोगूय फिक्स आशिल्ले सामकें पूण जाल्लें कशें जॉन सरूय त्या टायमार खूब बिजी आसताले आनी आवट ऑफ इंडिया आसताले तांचे मागीर कंटिन्युअस म्हाका दिसता युरोप अमेरिका UK टूर चालूच आशिल्लें सो सराक कॉन्टॅक्ट करपाक हांव खूब प्रयत्न करतालो आनी राजदीपानी म्हाजें सदांच मेळप जातालें सो पयलो थॉट हांवें राजदीपा कडेन शेअर केलो एज सून एज सर गोंयांत पावले हांव सराक मडगांव वचून मेळिल्लो सराक सांगलें की अशें आसा पूण त्या टायमार म्हणजे हांवें तुमकां म्हाका दिसता सांगूं नाशिल्लें की तुमचो को एक्टर सांगिल्लें फर्स्ट टायमार तो मेळ्ळो आनी इन द मंथ ऑफ जुलय ते ना ऑगस्ट म्हणजे मारगांव मेळ्ळे गाडयांत बसले आनी ताणें म्हाका आख्खो कॉन्सेप्ट सांगिल्लो कॉन्सेप्ट सांगता हांवें स्वप्नीला सांगिल्लें स्वप्नील बाब कॉन्सेप्ट व्हेरी गूड मागीर हांवें सांगिल्लें पूण म्हाका लागून तेका न्हू खूब त्रास जाले व्हेरी सॉरी हांव जेन्ना UK आहलो न्हू थिंगा म्हगे एक US वचपाची विजा एक्सपायर्ड जाली सो हांव टोटली आवट ऑफ मायंड जालोलो फ्रेंड येता विचारता अरे तूं US वचना सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फायनली ती विजा पडली US गेलो आनी मागीर येतोरी हांव आख्खो फिल्मांतूय हें जालो पूण तेका खूब त्रास जाले म्हाका लागून म्हगे शेड्यूलूय आहलें त्या पासत तेका जायत त्रास जाले तें शेड्यूल परतून हें करपाक सो आय एम व्हेरी सॉरी एक गोश्ट हांव सचिन मुद्दम सांगपाक सोदता ह्या दोनूय आर्टिस्टां बद्दल दे आर व्हेरी गूड म्हणजे स्टार आसा आयज गोंयांत तांकां फॅन फॉलोवींग आसा दोगांची एक पब्लीक फिगर आसा बट इतलें सगळें आसून सुद्दां हांव खूब जाणांक पळयता जेंचे कडेन कांयच ना कांय करूं ना तरी पूण दे हॅव अ स्टार एटिट्यूड पण हांचे कडेन खऱ्यांनी आसून सुद्दां दे आर रियली एकदम डावन टू अर्थ म्हणटा तशें त्या भायर जो कमिटमेंट दिला पळय न्ही सरान ज्या दिसाच्यान आपूण ज्या दीस पर्यंत आसा म्हणून सांगिल्लें शूटाक हांवें पळयला सराक सर लिटरली तियात्रां करतालो शोज एक दोन शोज करून सुद्दां सेटार पावताले आनी ही वॉज गिवींग इज 100%. अशें कांयच नाशिल्लें की आपूण बाबा इतले डिस्टन्स ट्रॅवल करून आयला दोन शो करून आयला जाम जाला एकूच सीन घेवया तुका कितले जाय सांग आमी रातचे 3 आनी 4 आनी 5 पर्यंत सुद्दां शूट केला राजदीपाचें सेम कितें आसूं ताणें सांगिल्लें शुटिंगाचें तुजें शेड्यूल आपल्याक सांग तितले दीस तुज्या खातीर आनी तो इवन मडगांव येवन रावलो तो घरा सुद्दां वचूना दिवाळेक सुद्दां म्हाका दिसता हाडली तूं वरभरा खातीर वचून आयला
तीच एक खरी तळमळ खऱ्या हय, आर्टिस्टाची. सामकें. अँड जॉन सर, एक क्वेश्चन जो आतां विचारपाक सोदतालो. जेन्ना तुमकां कळ्ळें की तुमकां फोन आयलो किंवा तुमकां मेळ्ळो स्वप्नील की असो कॉन्सेप्ट आसा, पयलो विचार तुमी सांगलो कितें आशिल्लें, बरो कॉन्सेप्ट आसा हें. जेन्ना तुमकां कळ्ळें की राजदीप को आर्टिस्ट आसा तुमच्या वांगडा, को एक्टर आसा, तेन्ना फर्स्ट टायम ही जोडी आमकां स्क्रिनीचेर पळोवपाक मेळटा. हेच्या पयलीं तुमी काम केलां म्हाका ना. फर्स्ट टायम. आनी ही फर्स्ट टायम मेळ्ळा. ओके. सो कितें दिसलें तुमकां की राजदीपा वांगडा म्हणजे गोंयचे 2 स्टार एकी कडेन येवन जेन्ना काम एक्चुली हांव करता? पयलीं सद्या हॅपी जालो ताणें म्हाका हो येदोळो रोल दिला. आनी हांव हॅपी जालो की एक कोंकणी नाटकांतलो सुपरस्टारा बारा म्हाका एक्टींग करूंक मेळटा म्हणून. आनी हांव सपनीला ओ मारिया टायमार सावन वळखता. तेन्ना उपरांत तेगे सुरींग पिक्चरांतूय हांवें एक्टींग केलो आहा. सो तेन्नाच्यान ताका हांव वळखता. आनी तेगे कितें हांव नोट केलां, डॅडिकेशन चड आसता तें. इवन हांव देखून ताका सांगतालो चोय जालो ना परतून करून घे, परतून जावं पर्यंत करया, कित्याक हांव जाणा आसलोलें तेगेलें. आनी हे हितून तुका डॅडिकेशन जाय आनी तुगे तें डॅडिकेटेड जालो जाल्यार सक्सेस येता. आनी तें डॅडिकेशन हांवें ते कडच्यान चोयलें. आनी तें डेडिकेशन आमकां जो प्रॉडक्ट फिल्म आसा ताच्यातल्यान आमकां दिश्टी पडटा खरें. तुमची कॅमिस्ट्री ह्या फिल्मान, स्वप्नील, हो जो टॉपीक आसा तुवें म्हटलो की एसेंब्ली चलताली त्या टायमार एक हॉट इशू असो गोंयांतलो आसा, जेन्ना हाताळटना आमकां खुबश्यो गोश्टीच्यो काळजी घेवची पडटा. आनी आमी जेन्ना प्रोमोज पयले, आतां फिल्म चालू आसा, थिएटरांनी लागला, सो कॉमेडी टायप फिल्म आसा. जेन्ना हो टॉपीक, सिरियस टॉपीक अशा बंधनान घालतना कितें कितें प्रॉब्लम्स आयली? मेन कशें आशिल्लें सचिन की जेन्ना हो विशय खूब गंभीर आसा प्लस बरो वायड आसा, मागीर तूं इन शॉर्ट ताजेर कांय जजमेंट दिवपाक शकना ह्या टॉपिकाचेर. आनी हो प्रत्येक मनशाक रिलेटेड आशिल्ल्या कारणान तूं एक पर्टिक्युलर ताका कन्क्लुजन दिवपाक शकना. तुजे पॉयंट ऑफ व्यू वेगळो आसा तो इशू पळयतना, ताजो पॉयंट ऑफ व्यू, म्हजो पॉयंट ऑफ व्यू वेगवेगळे आसा. सो जेन्ना अशे तरेची स्टोरी करता तेन्ना एक सगळ्यान व्हडली एक गोश्ट लक्षांत दवरची पडटा की ती खंयच ओवर पावर जावपाक जायना कोणाचेर, किंवा ती खंय सामकी फ्लॉप वचपाक जायना. सामकी सिस्टमॅटिकली आनी डेलिकेटली ताका हँडल करचो पडटा. सो जेन्ना हो असो आशिल्लो तेन्ना म्हाका खंय तरी दिसतालें की जर ते सामको सिरियस मोडान जर तो व्हेलो जाल्यार मे बी लोकांक तें आवडपाना. कित्याक आज कशें आसा, लोक दीसभरान आपले ऑफीस टायम, घरांतली सगळी कटकटी सगळे सायडीन दवरून एक 2 वरां थिएटरांत येता फिल्म पळोवपाक. तेन्ना तांकां जाय आसा एंटरटेनमेंटा वांगडा जर तांकां एक बरी मॅसेज वता, एक बरी स्टोरी जर तांचे कडेन पावता जाल्यार तांकां सदांच आवडटा पळोवपाक ऑडियन्साक. सो ताका लागून दिसलो की हाका थोडोसो वेगळो ट्रिटमेंट दिवपाची गरज आसा, थोडीशी लायट ह्युमरस वेन व्हरपाची. आनी तो जो ह्युमर कसो पचकेपणाचो किंवा बेश्टो केल्ली न्ही, सिच्युएशनल कॉमेडी करून बेश्टेच लोकांक हांसोवपाक जाय म्हणून हांसोवपाची न्ही, सिच्युएशनल कॉमेडी करपाची आनी तातूंतल्यान ही स्टोरी फुडें व्हरपाची, जितून लोक इजिली रिलेट जातले. कित्याक आमची लायफ म्हटल्यार आमचो जो रुटीन आसा पळय तोच फिल्मान पळोवपाक मेळटा, प्रत्येक एक गोंयकाराचो रुटीन कितें घडटा तें. सो ताका लागून म्हाका दिशिल्ली की ही तशी. आनी परत येदे व्हडले 2 एक्टर्स आमचे कडेन आसा जांकां म्हणजे हांसोवप लोकांक सगळ्यांक डिफिकल्ट काम, आनी ते इजिली करतात सामकें, तांचे खातीर तें कांयच ना. सो तो एक एडेड एडवांटेज आशिल्लो. ताका लागून म्हाका दिसलें की तसो ट्रिटमेंट दीत जाल्यार तो चड डायजेस्ट जातलो लोकांक. जॉन सरान काम केलें, राजदीप तुमी काम केलेलें आसा फिल्मांनी ह्यान पयलीं, बट पर्टिक्युलरी हे फिल्म जेन्ना म्हणटा तेन्ना कॅरेक्टर वायज किंवा स्क्रिप्ट जेन्ना वाचली तुमी तेन्ना थोड्यो गोश्टी ज्यो तकलेन आयल्यो पयल्यो खंयच्यो आशिल्ल्यो? ना पळय, सुरवातीक जेन्ना स्वप्नील जेन्ना स्टोरी म्हाका सांगतालो तेन्ना तो सरळ सांगतालो ना, जॉन येता आनी मागीर राजदीप हे करता. म्हणजे तो ह्या फिल्मान सुद्दां नांवां चेंज ना आमची. हांव राजूच आसा, सर जॉनूच आसा, म्हणजे तश्याक तशें ताणें दवरला. आनी जेन्ना म्हाका ड्रायव्हराचो कॅरेक्टर करपाक जाय आशिल्लो आनी तो ड्रायव्हराचो कॅरेक्टर स्टडी करपा खातीर हांवें थोड्या ड्रायव्हरांचे मॅनरिजम पळयले, कितें आसूं येता. आनी हातूंत न्ही खूब कडेन बीप पडला, कारण की गाडयो चलयतना ज्यो गाडी येता त्यो नॅचरल येता आनी त्यो टाळपाक शकना, कारण नॅचरल न्ही त्यो सादारणश्यो हांवें म्हणजे ड्रायव्हरांक बारीक त्या दिसांनी हांव निरीक्षण करतालो हयनुशें, आनी म्हजे पद्दतीन हांवें तो जगपाचो प्रयत्न केला. स्टोरी म्हणून स्टोरी तेणें म्हाका कितले फावटी सांगलें आनी ताजेर डिस्कशन खूब जालें. म्हणजे स्टोरी म्हाका वाचपाचो हें ना, कारण म्हाका फूल स्टोरी खबर आशिल्ली, खंयच्या सिनान कितें कितें जातलें पळय ते स्टोरी आमचें डिस्कशन खूब जाल्लें तेच्या संबंधान. फक्त कॅरेक्टराचेर हांवें स्टडी केलें, कॅरेक्टराचेर. हय. जॉन सर, एक गोश्ट विचारपाक सोदता. प्रोमो पळयल्लो हांवें, तातूर एक सीन असो आसा की तुमी वीग बीन घातला अँड भायर सरतात घरांतल्यान, टोटली चेंज दिसता सारको गेटअप लूक तुमचो. कितें स्टडी आशिल्ली हाच्या फाटल्यान सगळी? सो ती फर्स्ट सीन ती एक्चुली फिल्माक हांव येता. सो एक कोण